नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. असो दीस म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान चिंता करपाची गरज आसा. गोंय सरकारान विचार करपाची गरज आसा आनी आमची मॅडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर कितलो ताण पडटा हाची जनता एज वेल एज सरकार हांकां जाणीव जावपाची गरज आसा. आज 750च्या वयर केसी मेळ्ळ्यात. लास्ट अशी केसीस मेळिल्ल्यो गोंया भितर ऑक्टोबरा भितर. इतलेंच न्ही तर कालच्यो केसी आनीक आयच्यो केसी जर पळयल्यो जाल्यार जंप जी आसा फ्रॉम येस्टरडे टू टुडे ही मोर दॅन 70% आसा. म्हाका दिसता हातूंतल्यान जाणीव जावपा जाय कितें चलना आनी आमी खंय वतात ते. इतलेंच न्ही तर आज 5 जाणांची डेथ जाल्या. एक दोन चालूच आशिल्ल्यो तेन्ना मॉर्टेलिटी रेट कमी आसा अशी रजावं दिताले. आज मॉर्टेलिटी रेटय 100%आन वाडला. फाल्यां कितें जायत कोणाच्यानच सांगपा जायना. मात सिरियसनेस खंय आसा. अजून मेरेन सरकार सांगता की लोकांनी स्वताचें पळोवपाचें म्हणून. बाकीच्या राज्यांनी रिस्ट्रिक्शन्स ल्हान व्हड प्रमाणात सुरू जाल्यात. इतल्याच खातीर सुरू जाल्यात कारण रिस्ट्रिक्शन्स जर ना जाल्यार ही परिस्थिती आटोक्यांत येवची ना. कितें आसा गोंयभरची परिस्थिती, आमचो सिरियसनेस कितें आसा, हॉस्पिटलांतली परिस्थिती कितें आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आज ही कार्यावळ करतात. सगळ्यांत पयलीं आमकां जॉयन जातात आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. लौकीक, कितें आहा ह्यो डिटेल्स पळयल्यार तर आंगार कांटो येवपा सारकी परिस्थिती. डिटेल्स दी आनीक ताजे मागीर हॉस्पिटलांतल्या परिस्थितीचेर या. ज्यो केसी आहे एकदम शॉक करपासारख्यो 757 पॉझिटिव्ह केसीस आणि ते 757 ऍड केले की टोटल ऍक्टिव्ह केसीस 5682 चेर पावता. रिकवरी रेट कमी आहे कारण रिकवरी रेट 10 दिसाचेर काउंट करतात. पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत 10 दिसाचेर. सो रिकवरी रेट तितून कमी आहा. डेथ आमी हाचे जर पळयल्यो जाल्यार 5 डेथ अशे डेथ आमकां पयलीं चुकोन म्हणजे 2-3 फावटी अशी पळोवपा मेळ्ळ्या आसतल्यो. अचानक पयलीं एक दोन जाताले, इतले अचानक इतल्यो डेथ आनी टोटल डेथ पावले 862 चेर. मागीर डेथीचे एक एज ग्रुप सुद्दां पळयलें जाल्यार आयचे आहा ते 42 टू 94 अशे एज ग्रुप. आनी जर आमी कालचे मातशे पळयलें जाल्यार 24 वर्साचो भुरगो सुद्दां हितून एक्सपायर जाल्लो आहा कोविडांतल्यान. परत आयचे केसीचे जर मातशे हितून गेले एरिया वायज गेले जाल्यार तिसवाडीच्यो चिंबेल, खोर्ली आनी अर्बन हेल्थ सेंटर पणजे हेंचे धरल्यो जाल्यार 739 केसीस फक्त तिसवाडीन जाता ह्या सेंटरांतल्यो धरल्यो जाल्यार. मागीर फक्त एरिया हॉस्पिटल वायज गेलो म्हापसाचे काउंट केलो जाल्यार 400, पर्वरे 558, मारगांव 660, फोंड्या 380 आनी अश्यो वाडल्या. दुसरे वटेच्यान कोवीड केअर सेंटर गव्हर्मेंटान जेन्ना केसी वाडटा ते पयलीं कोवीड केअर सेंटर स्टार्ट केले. पण नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा दोनांचो हे दिता की नॉर्थ गोवा 29 फॅसिलिटी आहा कोवीड केअर सेंटराची. 29 बेड्स यूज केल्या आनी 246 वेकंट आहा. साऊथ गोवान बेडूच पयलीं कमी आहा. 65 यूज केल्या. 144 65 यूज केल्या. सो प्रमोद, दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार आमी आयज हो जेन्ना हेजो केसींचो येयलो आमी एकदम हे सर्क्युलेट जावपा लागले काल की एग्जामी कॅन्सल जाल्या. एक्चुअली दिल्लीच्यान CBSE बोर्डाच्यो एग्जामी कॅन्सल जाल्ल्यो तेंच्यो. सो तेजे वयल्यान एक मेसेज सर्क्युलेट जावपा लागली गोंयच्यो कॅन्सल केल्यो आसतल्यो. कोण तरी हे करून ग्राफीक करून ते सर्क्युलेट केले. बट तेजे उपरांत आज आमी एका गोवा बोर्डाक मेळ्ळे. गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन भगिरथ शेट्टी हांकां मेळ्ळे. तेणी क्लियर कट सांगला की एग्जामी जातल्यो ज्यो ह्या म्हयन्याचे लास्ट दिसाच्यान 24 तारखेच्यान सुमार स्टार्ट जातल्यो. 12वीच्यो जातल्यो. तेजे उपरांत 17 मेच्यान ज्यो 10वीच्यो जातात त्यो जातल्यो. कोविडा खातीर तेंच्यांनी आपले परीन तो अरेंजमेंट केला की जे पॉझिटिव्ह आहा वा जे पॉझिटिव्ह रेंजीन आहा ते 17 दिसाचे रेंजीन आहा तांकां वेगळे बसपाचे अरेंजमेंट, तांची वेगळी अरेंजमेंट. एक थोडे पेपर आन्सर केल्या उपरांत जर कोण
पॉझिटिव्ह 1-2 पेपर आन्सर केले, 3 पेपर आन्सर केले आनी मागीर पॉझिटिव्ह जाता ताका मागीर कुशीन काडपा खातीर ताका जाय दुसरें ऑप्शन की तो जेन्ना सप्लिमेंटरी कोण सेकंड एक्झाम अटेम्प्ट घेता त्या टायमार तो आपले पेपर आन्सर करूं शकता. उरता ते थोडे प्रिलिमी टायमार थोडे हे जाल्या पॉझिटिव्ह जाल्या आनी तांकां प्रॅक्टिकल्स चुकल्या ती फुडें घेवपाक जाय. तशी वेगळी वेगळी अरेंजमेंट्स केल्या केस टू केस बेजीस तेंच्यांनी एक वेगळी वेगळी अरेंजमेंट केल्या. दुसरे प्रमाणे हे करपाचें म्हटल्यार एके वटेन केसी वाडटा, गव्हर्मेंटान रिस्ट्रिक्शन व्हडली न्हू घालूच ना म्हटल्यार आतां कसलीच रिस्ट्रिक्शन अशी बॉर्डरीचेर वा जे लोक भितर येता बाय एअर, ट्रेन, बाय रोड येता ताका कसलीच रिस्ट्रिक्शन गोंयान नाशिल्ल्यान एक हाती भायर वयता अशें दिसता. रिस्ट्रिक्शन नाशिल्ले जाल्यार एटलिस्ट थोडी रिस्ट्रिक्शन बाय एअर येता तेंचेर रिस्ट्रिक्शन जशी भायल्या स्टेटींनी घातल्या. आमी हेवूय कूल केल्ले की विमानांचे एअरलायन्स असल्यो तेंच्यांनी जे सगळे स्टेटींचे गायडलायन्स आहा त्यो एके बुकलेटान सगळ्यांक सर्क्युलेट केले. तितून आमी पयले की गोंयच्या खातीर काय इवन थर्मल स्कॅनिंग सुद्दां मॅन्डेटरी केल्ले ना. ह्यो गजाली नाशिल्ल्यान इवन बॉर्डरीचेर सारको थर्मल स्कॅनिंग वा लास्ट टायम जशें जेन्ना सेम सिच्युएशन येयल्ली स्टेटीचेर तेन्ना टेस्टिंग जाताले बॉर्डरीचेर ह्यो गजाली जाग्यार नाशिल्ल्यान ह्यो एकदम फास्ट वाडपाक लागले की दुसरे वटेच्यान लोकूय तितले सिरियसली घेता दिसता. तुमी टॅक्सीवाल्याचें जर एजिटेशन पळयलें आझाद मैदानार कशी करता पळयल्यार दुसरे वटेच्यान 5 म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां 5 मेजर म्युनिसिपालिटीची म्हापसा, मारगांव, मार्मुगांव हेंच्यो कॅम्पेनी मोठ्या प्रमाणान चालू आहा. एके वटेन केसी वाडटा आनी दुसरे वटेन गोंयान अशें चित्र चलप. लोकीक एक गजाल मुद्दम विचारची आसा ती म्हळ्यार हॉस्पिटलांतली आनी टेस्टिंगा कडची परिस्थिती कितें आहा. कारण पॉझिटिव्हिटी रेट इज 28% आतां. म्हळ्यार हांव लोकांक सांगता जितले लोक टेस्टिंगा वतात तातूंतले ऑलमोस्ट 30% लोक पॉझिटिव्ह थारतात सद्या. 30% इतली भयानक परिस्थिती आसा. तितलेंच ना जाल्यार टेस्टिंगाच्या जाग्यार जी परिस्थिती आसा लौकीक प्लीज टेल अस टेस्टिंग ज्या ज्या जाग्यांचेर जाता थंय कितें परिस्थिती आसा सद्या. ओके प्रमोद ह्या बरोबर की 28% म्हणजे जितले रिपोर्ट वयता आयचेच रिपोर्ट पळयल्यार आमी 2711 टेस्टी केल्यो आयज. म्हणजे तेंचो कट ऑफ टायम आसता उपरांत जाल्यार ते घेवन आसतले त्यो फाल्यांच्या बुलेटिनान कावंट जातल्यो. तितूंतले 757 म्हणजे 28% प्लस जाते पॉझिटिव्ह. प्रमोद हितून टेस्टिंगाची परिस्थिती सांगलेली आमी आयज एक विजीट केल्लो बूथ तो हितूंतलो पणजे अर्बन हेल्थ सेंटराचो टेस्टिंगांतलो. गर्दी जाता लोकांची आनी दुसरे वटेच्यान आनी एक प्रॉब्लेम जाता की रिपोर्ट बेगीन मेळना. इवन आमी आमचे जे जाण आशिल्ले मनशांनी तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगलें आपणी 2 दीस जाले टेस्ट केले आमकां अजून रिपोर्ट येवना. म्हणजे डिले इन रिपोर्ट सुद्दां जाला चडशे केसींनी की 2 दीस तरी वयता 48 hours वयता रिपोर्ट येवपाक. तितलो लोड सिस्टमीचेर पडला एकदम केसी वाडिल्ल्यान. दुसरे वटेच्यान गव्हर्मेंटाक ब्लेमूच करपाक शकना टेस्टिंगाक. दुसरे वटेच्यान तितलोच फोर्स तांकां वॅक्सिनेशनाक घालचो पडला. प्रत्येक कडेन वॅक्सिनेशन चालू आतां विलेजींनी स्टार्ट केला. विलेज लेवलाचेर वेगळे वेगळे लिस्ट आउट करून म्हणजे एकदम सगळ्या विलेजींनी करिना. सो तितूंतल्यान तेंचो जो स्टाफ आहा तो बी स्प्लीट जाला. पण टेस्टिंगाच्या बुथाचेर आमी गर्दी पयली सगळे कडेन. लोकीक बेड कॅपॅसिटीच्या बाबतींत कितें परिस्थिती आहा हॉस्पिटलांनी. बाकीच्या राज्यांनी तर सामकें द हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज क्रमलिंग. आयची जर आमचे नंबर्स पळयले जाल्यार खरेंच भंय दिसपा सारकी परिस्थिती. एज ऑफ नाव एज ऑफ टुडे आमची बेड कॅपॅसिटी कितें आहा. आमचे जे बेड कॅपॅसिटी आसली पळय न्हू ती ऑलरेडी फूल जाल्या पयलीं हेल्थ मिनिस्टरान अनावन्स केल्ले ते आनी अरेंजमेंट करताले. आयज जशें हेल्थ मिनिस्टरान इन्फॉर्मेशन दिला ते ICU म्हणजे इंटेन्सिव्ह केअर युनिट साऊथ गोवा स्टार्ट करता. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते मागीर ESI हॉस्पिटलांच्यो दिसांनी केसी एकदम सकयल जाले आनी ते एक गजाल तेंच्यांनी यूज करपाची बंद केल्ली. ते सगळे परत स्टार्ट करपाचे हे करता. बेडीची सांगतलो प्रमोद आमकां फोन येता म्हणजे बेड मेळना कोणाकूय जाल्यार तेंकां स्ट्रेचराचेर दवरल्या. आमकां बी फोन येता की बाबा आमकां स्ट्रेचराचेर दवरला म्हणून. बेड अवेलेबल नाशिल्ल्यान जमा आहा. म्हणजे हेका विचारल्यार सांगतले थोडी तरी बेड आहा म्हणून. पण आमकां जे फोन येता तेंकां खूब जाणांक स्ट्रेचराचेर बी दवरलेले. सो बेड अवेलेबिलिटी ना सद्या. एक खूब बेड वेकंट ना सद्या हॉस्पिटलांनी. आनी आयचे हेजे पळयत जाल्यार एक ESI ICU ITU हे सगळे युनिट हॉस्पिटल हेल्थ मिनिस्टरान रिवायव करपाक लागले. जे बंद दवरलेले ते स्टार्ट करपाक लागले. गव्हर्मेंटाक कोवीड केअर सेंटरा खातीर श्यामाप्रसाद सारखे कोवीड केअर सेंटर परत ओपन करचे पडले. जंय 250
प्लस बेडा, पण कोविड केअर सेंटरचे बेड्स आमी काउंट करपाक शकना. त्यो फक्त कोण आयसोलेट रावपाक सोदता आनी मातशे सिम्पटम आशिल्ले, पण मेन गरज आसता ती बेडांची हॉस्पिटलाची. आनी डेथ्स जे वाडटा ते पयल्यार बेड अवेलेबिलिटी, कोण मातसो सुद्दां ताका मातसो चड त्रास जाता सुद्दां ताका बेड अवेलेबल आसपाक जाय, आनी ती आनी करची पडटली गव्हर्मेंटाक. हांव लोकांक सिरियसनेस कळचो म्हणून सांगता. मडगांव एज ऑफ टुडे 660 केसीस आसात. हांव सालसेत म्हणना, हांव फक्त मडगांव म्हणटा. पर्वरी 558, म्हापसा 401, पणजी 398 म्हळ्यार 400च, पोंडा 380 म्हळ्यार क्लोज टू 400. आतां ही जाली सिटींची परिस्थिती. कितली सिरियस जाल्या सद्याची कोविडाची सिच्युएशन. शिरोडा, हांव नॉन सिटी भितर वता, शिरोडा 102 केसीस, कोर्ताली 284 केसीस, चिंचिणी 110 केसीस, कासावली 174 केसीस, काणकोण 98 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 100, कुडचड्यार 94 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 100, दिवचल 134, सांखळी 124, पेडणे 134, अल्दोणा 116, कांदोळी ट्युरिस्ट बेल्ट 321 एका हेल्थ सेंटराचेर, खोर्ली 137 आनी शिवोली 164. बाकीच्याय कडेन केसी आहात ह्यो 100 लागीं तेंकल्यात किंवा 100च्या वयर गेल्ले आमचे नॉन अर्बन एरियाज. म्हळ्यार तुमकां लक्षांत येतलें परिस्थिती कितली बिकट जाल्या ती. आनी जशें लौकिकान सांगलें, बेड कॅपॅसिटी फूल जाल्या. म्हळ्यार कोवीड केअर सेंटरा भितर बेड कॅपॅसिटी दिसता कारण मॅक्झिमम लोक होम आयसोलेशन प्रिफर करतात. पण जे लोकांनी होम आयसोलेशन प्रिफर केलां तांची भलायकी जर बिगडली जाल्यार हॉस्पिटलां भितर जी बेड लागता ती बेड कॅपॅसिटी आज ना, फूल जाल्या. म्हणून सरकार बेड कॅपॅसिटी वाडोवपाचें परत परत उलयता. टेस्टिंगाची परिस्थिती अशी आहा की आज जर टेस्ट केली जाल्यार 2.5 दीस लागतात रिजल्ट येवपाक, 2.5. आनी आयची जी जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हो काळ आनीक वाडपाक शकता, इतली भयानक परिस्थिती आहा. हांव थंयच्यान मुखार वतां. सावयो डायस आमचे रिपोर्टर आमकां जॉयन जातात मडगांव सावन. सावयो, कित्याक मडगांवची परिस्थिती आनीक प्रशासकीय पातळीचेर एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर कितें चल्लां? आयजूय बी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन फॉर टेस्टिंग एका लोक खूब लायनीक आहलो. तशें सर आमकां खबर मेळटा की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फूल आसा, ESI हॉस्पिटल फूल आहा, आनी आतां फातोर्डा स्टेडियमाक तेणी ती क्वॉरंटायन करपाक होम फॅसिलिटी स्टार्ट केल्या. सो तशेंच आतां कुंकोलीचो एवरी संडे एक बाजार भोंवतालो, विकली बाजार म्हण. सो तो थिंगाच्या शॉपकिपरान म्युन्सिपालिटी लागीं मागला तो बाजार बंद करचो म्हण, कित्याक देर आर चान्सीस ऑफ कोविड गेटिंग मोर वायड स्प्रेड दे आनी चड लोक आनी एफेक्टेड जावपाक शकता म्हण. सो तशेंच इन बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आहा आनी ताका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सर ही जाली कोविडाची अपडेट. इलेक्शनाची अपडेट सांगची म्हळ्यार सर मारगांव म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक सद्याक प्रचार व्हडा हेणे जोरान चालू आसा. ह्या दिसांनी आतां पब्लीक मिटींग जावपाचें आहा. फाल्यां BJP तशेंच गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस आपले मॅनिफेस्टो रिलीज करपाचे आहा. सो तशेंच आयज जो गोवा फॉरवर्डाचो वायस प्रेसिडेंट आहा दुर्गादास कामत, ताणें एक प्रेस घेवन ताणें BJP पार्टीची टिका केली. ते म्हणटा जेन्ना वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जाता तेन्ना तेच्या पार्टीचो BJP पार्टीचे सिंबल वो पार्टी लिडराचे हे करून BJP हो तेजो गैरउपयोग हे करता म्हण वॅक्सिनेशन ड्रायव्हाची. येस, थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वतां. हांव वतां फोंड्या. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची परिस्थिती? हें जर पळयलें जाल्यार गोंयांतल्यो टॉप 5 सिटीज ज्यो आसात त्यो सगळ्यो टॉप 5 सिटीज आर इन ग्रेव डेंजर. फोंडेची परिस्थिती कितें आहा? प्रशासकीय पावंड्यार कितें हालचाली जाल्ल्यात? प्रमोद, फोंड्या तुवें म्हटले तशें आतां तुमी डिस्कस करताले की फोंड्या भरपूर केसी वाडत आहा. म्हाका दिसता 380 तुमकां मेळ्ळा, म्हाका 387 आंकडो मेळटा हांगासर. आनी जवळ जवळ म्हाका 1 मार्चाक जे वॅक्सिनेशन सुरू केल्लें ते 12 एप्रील पासून 5748 वॅक्सिनेशन आतां पर्यंत दिल्ली आसा.
सो लोक उलयता की सरकार कोणाक रावता काय म्हणून ज्यो बॉर्डरी आहात त्यो स्ट्रिक्टली तेंच्यांनी थंय जे भितर लोक येतात तांकां स्ट्रिक्टली सर्टिफिकेट तेंच्यांनी दिवची म्हणून, नाजाल्यार हो लास्ट टायमार मागीर जालें कशें की मागीर बॉर्डर बंद करपाक रावले. सो लोक म्हणटा की हेंच्यांनी कितें तरी गव्हर्मेंटान हेजेर प्रिकॉशन घेवचें म्हणून. आणि एका वटेन प्रमोद टुर्नामेंट वाडपाक लागल्या, पार्ट्यो आणि म्हाका दिसता ही इम्पॉर्टंट गजाल आहा जी विवेक सांगतालो ती टुर्नामेंट, पार्ट्यो, सावयो आतांच सांगतालो मडगांवच्या इलेक्शनाची फाल्यां पब्लीक मिटींग ज्या मडगांवा भितर सद्या गोंयांतल्यो हायेस्ट, हांव परत सांगता मडगांव सालसेत न्ही, टोटल सालसेत जर धरली जाल्यार तो आंकडो आनीक भयानक जातलो. फक्त मडगांवचो आंकडो 660 आसा. थंय टुर्नामेंट आनीक जर पार्टी चलतात, विवेक गो हेड. हय, पण तो प्रिकॉशन मातशें सरकारान घेवपाक जाय. मेन म्हणल्यार बॉर्डरी ज्यो आहा थंय स्ट्रिक्टली सर्टिफिकेट घेवनूच एंट्री दिवपाक जाय. जशें आतां आमी भायर वयतकूर आमकां कशें तेंच्यांनी सर्टिफिकेट केल्या, नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवनूच भितर सरचें म्हणून, तश्यो सरकारान हाजेर कितें तरी बॉर्डरीचेर रिस्ट्रिक्शन हाडचें. आनी म्हाका दिसता बाकीची जी वॅक्सिन ड्रायव्ह आहा ती सगळे कडेन बरे पद्दतीन चालू आसा. आमचो हेजो PWD मंत्री आहा तो कुळ्या, काल्या, धारबांदोड्या, फाल्यां धारबांदोड्या वॅक्सिनेशन जातलें. तो स्कुलांनी मागीर कला मंदीर आनी सगळे कडेन वॅक्सिन हे भरपूर चालू आहा कितें लोकांक एक कडेन खंय येवपाची गरज ना. म्हणल्यार खंय स्कुलान लागीं आहा जाल्यार थंय वचून ते वॅक्सिन घेवपा जाता. आनी लोकूय म्हाका दिसता आतां अलर्ट जाल्ले आसा आनी वॅक्सिन घेवपा लागल्या प्रमोद. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वतां बार्देजांत, जंय परत भयंकर केसी आहात. श्याम सुंदर फट्टे जॉयन जाता आमकां बार्देजांतल्यान. आज 2 अपडेट्स म्हत्वाचे म्हाका दिसता, एक कोविडाची, दुसरी उदकाची. श्याम, कोविडा वयल्यान सुरवात करया. कितें आहा कोविडाची परिस्थिती बार्देजा भितर आनीक प्रशासनाच्या लेवलाचेर ह्यो केसी वाडची म्हूण कितें चल्लां काय कितें? प्रमोद, आयज जे अपडेट दिता आसतना खरेंच सांगपाक न्हू सिरियसली तशें घेवचें पडटलें. कित्याक बार्देशान जे PSC आहा म्हणजे एक अर्बन सेंटर म्हापसा आनी बाकीचे 5 आहा ती प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा. हेतून जर फिगर पयले कालचे आनी आयचे जर फिगर पयले जाल्यार म्हापशान आयज 60 केसी वाडल्या. कित्याक काल 401 केसी आसले, आयज 401 जाल्या केसी. काल 341 केसी आसले, म्हणजे 60 केसी आयज वाडल्या. मागीर पर्वरी जर पर्वचो फिगर घेतलो जाल्यार आयज 558 जाल्यात आयज केसी. काल 484 आसल्यो, म्हणजे 74 केसी आयज वाडल्यात. दुसरे कोलवाळे जर PSCच्या हितून घेतले आयज 23 केसी वाडल्या. भितर 320 कोलवाळे 86 आयज जाल्या, काल 71 आसले आनी 15 केसी वाडल्या. आनी कांदोळे जर पयले जाल्यार आयज 23 केसी वाडल्या. कांदोळे काल आसल्यो 344 आसल्यो, आयज 321 केसी जाल्यात. मागीर हळदोणेचे जर पयले जाल्यार काल 93 आसल्यो, आयज 116 म्हणजे 116 केसी जाल्या, म्हणजे 23 केसी वाडल्या. मागीर शिवोले भितर फक्त आयज 2च केसी वाडल्या. काल 162 आसल्यो, आयज 164 जाल्या. हितून फक्त एकूच आसा की कांदोळेन आयज मातशे देंवल्ल्या भितर आसा, म्हणजे 23 केसी आयज म्हणजे कालच्या पेक्षा आयज 23 केसी कमी आहात. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे केसीचे हे वाडत आसा. दुसरे आतां म्हटलें प्रशासकीय लेवलाचेर जर म्हटलें जाल्यार गेले 4 दिसा पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान सगळ्या हेका घेवन पुलीस बाकी सगळे ऑफिसरांक बीन गव्हर्नमेंट घेवन हे केल्ले की जे कोण जे सार्वजनीक क्षेत्र म्हणजे बाजारान जावं बस स्टँडाचेर कोण मास्क घालिना, कोण डिस्टन्स हे करिना, तांकां ताला हे बी दिवचे म्हणून फायन घालचे म्हणून. आनी त्या प्रमाणे 1-2 दीस फायन घातली. आतां जर पळयलें जाल्यार म्हापशाचो फाल्यां फ्रायडेचो बाजार, फ्रायडेच्या बाजाराक परत बाजार तशी परत गर्दी जातली. कोण डिस्टन्स कोण सांबाळचो ना, मास्क घातले काय चडशे दिसत ना. दिसता जाल्यार म्हाका दिसता 50-60% बीन लोक दिसतात, बाकी कोण घातलेले दिसत ना. हे सगळे सिरियसली घेवपाची हे कशी आहा. दुसरे आयज बार्देशान उदकाचे 2 दीस उदक ना. आयज आनी फाल्यां 2 दीस बार्देशान उदक नासतले. हे करसवडे हेतू जे हायवेचे काम चालू आहा थंयसर जी बार्देशाक लायन केल्या पयलींची ती रोडाच्या भितर जी लायन हे आसली पायप लायन आसली ती रोड वायडनींग हायवे रोड रूंद जाला, ताका लागून तेजी नवी पायप लायन घाल्या. आनी
तिची जी पाईपलाईन जी पोरवरी सायडीक वयता, कलंगूट सायडीक वयता, म्हापसा सायडीक वयता, हॉल्डोना सायडीक वयता आणि शिवोले सायडीन कामोले सायडीन वयता पळय ते 2-3 कडेची तेंची कनेक्शन आहा आनी ती कनेक्शनां जॉईन करपाक लागून क्रॉसिंग करपाक लागून तेंच्यांनी 2 दीस आयज वॉटर सप्लाय जी फूल आहा ती बार्देशांची बंद केल्ली आहा. आम्ही जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक विचारले सकाळी तेन्ना तो म्हणटा आयपूण राती 12 मेरेन आमचें काम चलतलें, जितके जशें काम बेगीन जाता त्या प्रमाणे आमी काम हे करून उदक सुरळीत करता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आहा. तशेंच फुडें मागीर 17, 18 ते 21 तारीख मेरेन मर्यादीत उदक आसतलें म्हणून PWDन सर्क्युलर काडला आनी तो 21 तारीख मेरेन मर्यादीत उदक आसतलें म्हणून गेले. दुसरें हे जाले कोविडाची आनी उदकाची जाली. आतां तिसरी इलेक्शनाची म्हापसा म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आहा. इलेक्शनाक सध्या जोर चड आहा. प्रत्येक घराघरांनी प्रत्येक उमेदवार वयता. राजकीय पक्षांचे लिडरूय तेंच्या बरोबर आसा. थोडे कडेन BJPचे चडशे लिडर भोंवतात कॅन्डिडेटा बरोबर. दुसरे वाटेन GA जाल्यार BJPचे म्हणजे ते म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट जाले. मागीर दुसरे आहा ते म्हापशेकारांचो एकवट हे फ्रंट आहा तेंच्यांनी 16 कॅन्डिडेट दवरलेले आहा. तेंचो जोर सगळ्या प्रत्येक घराघरांनी वचप आहा आनी प्रत्येकांचे मॅनिफेस्टो म्हणजे फाल्यां BJPचो फाल्यां मॅनिफेस्टो रिलीज जावपाचो आहा. पूण प्रत्येकांचे हे करप आहा ते म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटाचेर मेन म्हणजे एक म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटाचेर घेता आसतना मुख्यतः तार रिवर एक प्रश्न आहा. मागीर म्हापसाचो बस स्टँड आसा. मागीर ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम आसा. रोडाचे हे आहा. सगळ्यांचे म्हणजे प्रत्येक जण हे करताना सेमूच सगळ्यांचे हे आहा ते मॅनिफेस्टो आहा तो फरक काय सेमूच वाडलो आहा. ना? ही आसली आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. ना हांव थंयच्यान फरक व्हडलो काय ना. आतां थंयच्यान फाल्यां BJPचे कितें आसतलें कोणूय तें निवडून पळोवपाचें आयल्यार पडटलें. सगळ्यांचो मॅनिफेस्टो सेम आसा. फक्त त्या बोवाळा भितर कोवीड वाडना जाल्यार पुरो म्हाका दिसता इतलीच परिस्थिती. हांव थंयच्यान वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. वास्को कितें परिस्थिती आहा विक्रम? सर तुम्ही सांगिल्ल्या भशेन सिच्युएशन सारकी भिरांकूळ आसा हांगा. आणि जशें आमी पळयलां आतां जे हेल्थ बुलेटीन आयलां तातूंत भितर आमी 5:30चे उलयताले ते आयज 7:30 पावला आनी केसो दीस दीस वाडत आसा. पूण लोक खंय तरी हांगा लायट घेवपाक लागल्या. म्हणजे कोणूय अजुनूय तितली सिरियसनेस घेना. लोकांक ते इजी दिसता. पूण एक सांगपाक हांव सोदता सर जेन्ना जे आमी सुत्रां कडेन जशें उलयल्या हॉस्पिटलान भितर आनी जे दोतोरां कडेन आमी उलयलां दे आर सेयींग दॅट इट इज नॉट इजी एज इट लुक्स. म्हणजे जायते लोकांक थंय जे आतां समज टेस्ट करपाक वचत जाल्यार दे कूड बी फावंड पॉझिटिव्ह आनी बिफोर दे कॅन रियलायज ते खंय फास्ट स्प्रेड जावपाक लागले. दीस इज द सेकंड स्ट्रेन वीच इज क्वायट डेंजरस. आनी हातूंत खंय अशें जे आयकूंक येता आमकां सुत्रांच्या हिशोबान इट इज गोइंग टू कॉज निमोनिया. आणि समटायम्स दीस निमोनिया कॅन बी फेटल. म्हणजे लोकांची मरण जावपाचो चान्स चड आसा. आनी हाका लागून दोतोरांनी अपील केलां की दे हॅव टू बी एक्स्ट्रीमली केअरफूल. म्हणजे मास्क घालपाकूच जाय, सॅनिटायझर यूज करपाकूच जाय आनी जे डिस्टन्स मेंटेन करपाकूच जाय. पूण हांगा जे मार्केटान जेन्ना आमी भोंवतात त्या लोकांची गर्दी पळयत जाल्यार खंयच लोकांक कसलोच भंय ना असो दिसून येता. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती सर जे आतां जे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आसा लोकांची सर ऑथॉरिटी हॉस्पिटल जे मेडिकल ऑथॉरिटीज आसा तांच्यांनी विनंती केल्ली आहा की जे 45चे अबाव आसा तांच्यांनी कंपल्सरी जाता ते जाग्यार लागीं जाल्यार पयस नाल्यार पब्लीक PHCन बी वचून आपूण आपलें वॅक्सिनेशन करून घेवचें हाची अत्यंत गरज आसा. ही कोविडाची सद्याक ही अपडेट आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना आयज वास्कोन सर म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शना खातीर वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे कॅन्डिडेट्स आहा तांचे मॅनिफेस्टो लॉन्च करपाक CM प्रमोद सावंत हांगा आयिल्ले आनी तांच्यांनी सगळे कॅन्डिडेटाचे जे मॅनिफेस्टो आसा कालूस वास्कोचे आमदार कालूस आल्मेदा हांचे कॅन्डिडेट सपोर्ट एक्शन करपाक ते आयिल्ले. जेन्ना तांकां आमी विचारलें की कोवीड जी परिस्थिती आसा हाऊ वेल इक्विप्ड इज द स्टेट तर तांच्यांनी सांगलें की वी आर डुईंग आवर लेवल बेस्ट. म्हणजे वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट दॅट आमी जितले जाता तितले कंट्रोल करपाक शकता. दे ऑल्सो सेड की सद्याक खंय जे टिका उत्सव आसा ताका बरो प्रतिसाद मेळटा आनी कालच्या दिसाक खंय दे हॅव क्रिएटेड रिकॉर्ड. म्हणजे एका दिसाक 10,000 लोकांक तांच्यांनी एक बरोबर वॅक्सिन दिलें. तांचें हेंय म्हणणें आसा की शॉर्टेज कसलेच वॅक्सिनाचें ना आनी आयज मेरेन तांकां सद्याक तांचे कडेन अरावंड 65,000 वॅक्सिन आर ऑलरेडी इन स्टोर. सो खंय तरी वॅक्सिनाची कमी पडपाक ते दिवचे ना आनी फॉर मोर सप्लाय वेरेवर इज रिक्वायर्ड तांच्यांनी सफिशियंट अरेंजमेंट्स करून दवरले आसा तांचे अशें सांगलां.
अनेक म्हणटा ते म्युन्सिपालिटीचे हाका सद्याक सर एका वाटेन कोविड वाडटा आणि दुसऱ्या वाटेन जे कॅन्डिडेट आसा एक प्रचार जो चलता तो बरो फुल फोर्सान चलता म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर एक बरोबर केन्ना केन्ना 10 सपोर्टर कोण 8 सपोर्टर कोण 9 सपोर्टर केन्ना लोकांच्या घरा वता सो वी आर नॉट शुअर हाऊ इट कॅन स्प्रेड ऑर एका वाटेन कॉर्नर मिटींग जाता खंय केन्ना 50 लोक एकठांय जाता सो अशें करून लोकांनी मातशी काळजी घेवपाक जाय पार्ट ऑफ द व्हेरी व्हेरी ट्रू. म्हाका दिसता एक सरकारान आतां कांय रिस्ट्रिक्शन्स घालपाची वेळ आयल्या. ती रिस्ट्रिक्शनां भितर तुमी इकॉनॉमी आनी हेल्थ बॅलन्स जरूर करात, बट रिस्ट्रिक्शन्स घालपाची वेळ आयल्या. दुसरी गजाल लोकांनी खूब सिरियसली घेवपा जाय ही गजाल, कारण एक मरप्यांचो आंकडो वाडपाक लागला. आतां एज म्हणटा ती लिमीट उरली ना. 24 वर्सां धरून ते 94 वर्सां मेरेन इतली रेंज पर डे आमकां दिश्टी पडटा. सो ती बी आमचें वय कमी आहा, आमकां कांय भिवपाची गरज ना. हो जर एटिट्यूड कोणा भितर आसा जाल्यार तो कितलो चुकीचो. ही फाटल्या 3 दिसांचो मॉर्टेलिटी बुलेटीन जर काडून पळयलो जाल्यार दरेकल्याच्या लक्षांत येतलो. लास्ट वता पेडण्यां. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा पेडणेची परिस्थिती? सर पेडण्याची परिस्थिती म्हटल्यार आता तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता एकट्याक सुद्धा मास्क अशें दिसना. लोकांक खंय तरी दुर्लक्ष करीत आसतात. काल एका दिसाक 5 मेळ्ळेले आसा सर पेडण्यान आणि त्या खातीर खंय तरी चिंता वाडलेली आसा पेडण्यान. जे बाजार आसा, फिश मार्केट, मॉल आसा, बारीक बारीक सुपर मार्केट आसात, ते लोकांची गरज आसा आणि विदाउट मास्कान सुद्धा लोक आता फिरपाक लागले. आणि त्याचप्रमाणे जे बॉर्डर आसात आमचे दोन्ही बॉर्डरसून महाराष्ट्रासून लोक खुबशे येताना आमकां दिसपाक लागले आसा. मकबूल, थँक्स अ लॉट. हांव इतल्याचेर थांबतना एकच गजाल सांगता सरकाराक परत. सगळ्योच गजाली जर लोकांचेर सोडून जाताल्यो जाल्यार सरकाराची गरज आसनाशिल्ली. सरकाराची गरज इतल्याच खातीर आसता कारण प्रशासनान कांय अशे निर्णय घेवपाचे आसतात जे लोक समाज इतलो डायवर्स आसता की तो स्वता खातीर घेवपाक शकना. म्हणून लोकांचें हित, समाजाचें हित हें लक्षांत दवरून काम करपा खातीर सरकार आसता. आयची फिगर्स जर पळयली जाल्यार एकवटेच्यान ज्या स्पिडीन वॅक्सिनेशन चल्लां म्हाका दिसता त्याच स्पिडीन न्ही ताज्या की चड स्पिडीन केसी वाडपाक लागल्यात. सो एक गजाल सामकी. आनी दुसरी लक्षांत घेयात वॅक्सिनेशनाचें. आज वॅक्सिन घेतलें म्हणून फाल्यां सावन कोणाक इम्युनिटी डेवलप जायना. आनी सद्या जी आमची परिस्थिती आसा, द वे वी आर पिकींग, आज वॅक्सिनेशन करून आमी कितें तरी व्हडलें अचीव करतात. आयची वेव आडावपा खातीर अशें जावचें ना. आयची वेव जर आडावपाक जाय जाल्यार आज वॅक्सिन घेतिल्ल्या घडये फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्यान ती इम्युनिटी आनी एंटीबॉडीज तयार जातल्यो. सो दॅट इज द सिच्युएशन वी आर इन टू. सो फक्त वॅक्सिनेशन करून आज जावची ना. आज जर ही वेव आडावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान कांय खर पावलां उबारची पडटलीं, सेन्सिबल रिस्ट्रिक्शन्स घालची पडटलीं आनी लोकांनी ती पाळची पडटलीं. ना जाल्यार ही परिस्थिती खंय पावत आनी गोंयचें कितें जायत तें चिंतल्यार पसून आंगार कांटो येता. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.